आमेन. 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 आमचे बाप्पा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुझी कुशी जशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी, आमचे सगळ्यांक बक्षिसां आमकां बगत आनी आमकां काडल्यान पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सगळें आसा, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुझ्या कुशीचें फळ जेजू. देवाची बरी देवाची माये, विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित सगळें आसा, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुझ्या कुशीचें फळ जेजू. देवाची बरी देवाची माये, आमो बापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. सगळे आमचे दोळे आमी दंप्या, दोनी हात उजूबाग दर्या. या शुक्राराच्या दिसा आमी त्या सुम्याच्या हजरपणांत आमी आयल्या. आज जेजूचे भोव पवित्र अमल प्रगट विशेष सगळे माग्या, सगळे डिस्टर्बन्स सगळे आमी यूज करचे सगळे इन्स्ट्रुमेंट्स जेजूच्या अमल एक रक्तान नितळ जावच्या सगळे आमी दिंबेर पडया. सक्रामेंतांत आजच्या जेजूक आमी मान बगवया, नमस्कार करया. हालेलुया 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Chandara baraliyarala, Tira maraliyarala, hala hala hala. Hallelujah, hallelujah, Royal priesthood, come and praise Him. Holy nation, worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Come and worship, come and worship. Royal priesthood. Come and praise Him. म्हटलं तळ्या. Holy nations, worship Jesus. Mike unmute करून ओढलं तळान गव्या. Our Redeemer. He is precious. King of glory.
परत एक पटी वडल्यातल्यान रायांच्या राया घोघोळसून गव्या come and worship royal priesthood. Come and worship royal priesthood. Come and praise him. Come and praise him. Holy nations. Holy nations. Worship Jesus. Hallelujah. परत एक पटी हालेलुया. सक्रमेंतात असल्या जेजूचेर आमची नदर खासवया. सक्रमेंतांत आमच्या मुखार असच्या त्या आमच्या रायांचेर आमची नदर खासवया. Psalm 105 verses 7. तस्सु सर्वेस्पोर आमचो देव, सगळ्या संसारात ताची पदवी चलता. तस्सु सर्वेस्पोर आमचो देव, सगळ्या संसारार ताची पदवी चलता. सगळ्या संसारार या रायाची पदवी चलता. Matthew 28:20 सर्गी आणि संसारी बापान सर्व अधिकार म्हज्या अधीन केला. बापान सर्व अधिकार त्या जेजूच्या हातान दिला आणि तो जेजू उंड्या रूपार म्हज्या आनी तुझ्या मुखार आसा. आज आम्ही सांगता आमचे समस्या परिहार जायनात. जर सगळ्या संसारार रास चलयतलो स्वामी आमचो देव जाल्यार ताका आमच्या समस्याचेर अधिकार नांगी. ताका आमच्या कुटुंबाचेर अधिकार नांगी. परच्या दिसा एक भुरगो म्हणटलो, ब्रदर हांव स्टक जाला,
हांव स्टक जाला केदला इस्रायल परजा पाराव्यात जावन त्या इजिप्तात जावन त्या पैणार वेतना त्या थंड्या दर्या लागी पावतना त्या लोकांनी तशेंच चिंतले नाही आम्ही स्टक जाल्याव आणि आमकां मुखार वचोंक ना फाटी वचोंक ना आम्ही स्टक जाल्याव मनशाचे चिंतप थंय मुशेर मात्र पावता त्या देवान त्या तांबड्या दर्यांतल्यान वाट उक्ती करून दिले नागी तांकां त्या इस्रायल परजेक वाट उक्ती करून दिल्लो समी तस्सो नंगी या सक्रामेंतांत रूप हजार आसा तस्सो समी नंगी आज म्हाका आनी तुका मेळोंक आयला एक घडी बोर त्याच जेजूत पळे Psalm 100 verses 3 सर्वेस्पोर एकलोच देव म्हणून ओळखून घेया ताणे आमकां रचल्यात ताच्या अधीन आमी आसा आमी ताची परजा ताच्या सरोवाच्यो शेळयो आमी या रायाच्या अधीन आसा तर आमकां कसलें भे आसा की आज त्या जेजूच्या हातांत त्या सोम्याच्या हातांत आमचे जिवीत समर्पण दिवया त्या सोम्याच्या हातांत आमचे जिवीत समर्पण दिवया Psalm 46:5 देव शहरात आसा ते हालचे ना जर तो सोमी आम्ही असल्या शहरात आसा आमच्या जिवितांत आसा आमच्या कुटुंबात आसा तर ते हलतलेंगी ना हलना त्या देखून त्या सोम्याक आमी उलो मारया दोनी हात आमचे वयर उबारया आज तो चिंताय जावंक पुरो आज मुझे जिवीत स्टक जाला सगळ्या लागी सांगून भोवताय सांग पुरो आनी हाका सोल्युशन ना सगळे जेजूच्या हातान समर्पण दी दोनी हात वयर उबार घट्ट तळ्यान उलो मारया जेजूचें नांव जेजू 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 माईक अनम्यूट कर वडला तळावला मरा जेजू 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 जेजू
Jésus, Jésus, Alléluia, 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 Alléluia. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. या उंड्या रूपार या उंड्याचे रूप उंड्याचे रूप काण गेल्लो जेजू ताच्या बापाचो एकलोच पूत ह्या पुता विशांत जो आमच्या वांजेलान 3ऱ्या वास्वरान 16व्या ओळींत आमी वाचता ह्या पुता विशांत उंड्या रूपार म्हाका आनी तुका दिसतो देवाच्या पुता विशांत देव बाप म्हणटा म्हणजे एकलेच पुता जेजू क्रिस्ताक हांवें ह्या संवसाराक दडलें संवसारान नाश जायनाये ह्या संवसारान जिवच्या तुवें आनी हांवें नाश जायनाये वच्चो तो बापाच्या कुशेक कल्तीमान घाल बापा तुवें म्हाका दिल्लें काम हांव संपयतां म्हणून सांगून आयिल्लो जेजू बापाच्या तोंडांतान भायर सरन आयिल्लें उतार ओ जेजू आपल्या बापा विशांत आमकां सांगूंक आयला जेजू ताच्या जल्मा दिसाची तयाराय करूंक आमचे वयर ताचे दराळ आशिर्वादां वता आमची तयाराय जावं दी जेजूच्या नांवान आमी ताच्या बापाक अर्गां दिवची एक बऱ्या मनशाचो जल्मा दिवस आचारसंहितान आमी म्हणटा तुका जल्म दिल्ली आवय बापूय बागी इतलो वर्तो मनीस तुका ताणी केला इतली सेवा तूं करताय अधिकार आसलेल्या मनशाच्या बर्थडे दिसा आमी वगळशिता आज आमी सगळीं जेजूच्या जल्मा दिसाची तयाराय करता त्या उंड्या रुपार आसच्या जेजूक आमकां दिल्ल्या ताच्या बापा खातीर आमी बापाक आमी अर्गां दिवंक आसात त्या बापाक आमी थँक्यू म्हणूंक आसा कित्याक म्हळ्यार जेजू तूं आमकां सांगूंक आयला तुजो बाप कितलो दयाळ मोगाळ स्वादीक कितलो एक महिमेवंत देव तो म्हणून इसाया प्रवादी 50 वस्वरांत 15व्या वळीन म्हणटा तो सस्नाक जियेता सुरेस्पर देव दळबारांचो अब्रामाचो इजाकाचो जाकोबाचो देव अल्फा आनी ओमेगा तो सस्नाक जियेता तो महान तो पवित्र जावन आसा उंच अंतरळी ताचें सिंहासन आसा उंच आनी पवित्र जाग्यार तो आसा पूण तो देव बागोवन म्हजे कुशीन आनी तुजे कुशीन बागवाता आनी म्हणटा दुखेस्त आनी कालत्या काळजांनी हांव येवन म्हजें बिडार करता दुखेस्त काळीज जर तर तूं आज ह्या मागण्याक हजार जावन समी हांव निराशी जालें हांवें मागिल्लें मेळना म्हज्या मागण्याक जाप ना
म्हणून सांगताय जाल्यार उंच अंतराळी आसलो देव तुज्या काळजा भितर रावन म्हणटा, ह्या तुज्या दुखेस्त काळजांत, तुज्या निराश जाल्ल्या काळजांत, बरवसो सांडल्या तुज्या जिवितांत हांव येवन रावलां, म्हाका पळय. हे पावटीचो जेजूचो जल्म दिवस जावन दी आमाचो मेस्तांक देव मुजे सोवे जियेता. इमॅन्युअल तो मुजे भितर आसा. काळोखांत जिवनच्याक म्हाका उजवाड दिवंक जेजू आयला. इमॅन्युअल. बरवसो सांडल्याक बरवशाचें किरण जावन आयला. इमॅन्युअल. देव मुजे सोवे आसा. तितल्यांत पुरो आमकां तृप्ती दिता. कुड्ड्यांची वाट दाखयणार तो, काळोखांत सस्पतेल्यांचो उजवाड तो, नेणाऱ्यांचो शिकोणदार. कितलो व्हरतो देव आमचो. हे पुढे जेजूच्या जल्मा दिसाक तयाराई जावन आनी जेजू कडेन उलयताना, जेजू इतल्या बऱ्या वर्त्या तुज्या बापा खातीर आमी अर्गां दिता. इतलो बरो देव तुजो बाप, इतलो बरो दयाळ मोगाळ म्हणून आमकां तूं सांगूंक आयलाय. आमी गण्य करुना, बक्षणे मागता. त्या बापान त्या पुता मारिफात सांगलां, सांग तांकां तांची चिंतना म्हजी चिंतना न्हय, तांच्यो वाटो म्हज्यो वाटो न्हय. तांच्या चिंतना वयर, तांच्या वाटा वयर कितली उंच म्हजी चिंतना आसात, तांच्या नासा खातीर न्हय. तो देव जेजू मारिफात आमचे कडेन उलयता. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरयल्लो पवित्र पुस्तक वाचताना बाप कितें सांगोंक कुशी व्हरता म्हणून जेजू आमकां कळयता. हे पुटींचे क्रिसमसाची तयाराय, नातालां बेस्ताची तयाराय जावं दी. जेजूच्या बापा विशयान, देवा बापा विशयान चड आनी चड, चड आनी चड समजणी काणगोची. निराशीत जावंक ना, बरवसो सांडोवंक ना. तो देव बाप ताच्या पुताक आमकां दिल्लो म्हणटा, निराश जाल्ल्यांच्या लागीं येवन म्हणटा, हाळेया हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवाला, ताचें तुमी आयका. देखून उंड्यार परसच्या म्हज्या स्वादीक जेजू, म्हजी आत्मीक जाणवाय, म्हजे आत्मीक, म्हजे अंतरंग, म्हजे चिंता पळय, नवीकरण कर, बदली. सर्गेचो दळभार सांडोवन म्हज्या दुखेस्त काळजांत, निराश जाल्ल्या म्हज्या जिवितांत, ह्या म्हज्या पातकी सैमांत म्हजो अहंकार, म्हजो गर्व, म्हजे हट्ट सगळें हांवें सांडोवन हांवें तुका स्विकार करीचे म्हणून म्हजे भितर येवन रावुल्ल्या सर्वेस्परा, दळभारांच्या सर्वेस्परा, अब्रामाच्या, इजाकाच्या, जाकोबाच्या देवा, हांव तुका नमान करता, मान करता, आराधन आनी स्तुती करता. कितलो वर्सो देव तूं आमचो. ह्या देवान म्हजो आनी तुजो कितलो मोग केला, कितलो मोग केला. कैंगी नासाच्या वाटेर पावुल्ल्यांक आमकां येवन सरक्या वाटेर काडला. नासाच्या वाटेर आशिल्लो आत्मो पवित्र केला. दुबाव करूंकूच ना. आमी खंय मागणें जाता, खंय देवाचें उतर आमकां आयकूंक मेळटा, आमी भुकेन आयल्या, भुकेन रावता. कोणा जावन आमकां बुजोवण मेळटा म्हणून आमी मागता. हेंच जावन आसा व्हरतें आजाप आमच्या जिवितांत जाल्लें. की व्हरतें आजाप खंयचें जाय, कालें जाय, कसलें आजाप जाय. देवान आमकां पुरा दिलां, हात, पाय, दोळे, कान, तोंड, तरी एक आमकां फावो त्या जाग्यार, फावो त्या रितीन आमचे कुडीचे विश्वे राखून व्हेल्यात. रावोंक घर दिलां, सगळें दिलां. जे कितें आमी आशेता, कुटुंबान समाधान, तें खंडीत तो दिता. ताका जाय जाल्ल्या वेळार तो दिता. ते समाधान म्हाका मेळटा म्हणसर
आम्ही कितले कश्ट काडूंकात, रडोंकात, दुखां गळोंकात, ते हांव कश्टातना देव म्हज्या बगलेकच आसा, म्हजो बरवो वयता. इतल्यांत आमी चिंतल्या पुरो, ओ नीज देव, देवाचो देव, नीज देव, म्हजे खातीर सर्गीचो दळबा सोण येवन म्हजे सांगाता जिवचो देव. आमची काळजां, दुखेस्त काळजां गूण करचो देव. ताणेंत गायी केल्ले आसात, ताची भुरगीं आमकां दिल्लीं आसात. त्या भुरग्यांत हांव आमकां कश्ट, बेजाराय, आकांत, अनवरां भोगूंक दिल्लीं आसात. कितें अशें जालें? कित्याक म्हजो पूत अशें करता म्हणच्या बदला दिश्ट ह्या सक्रामेंतांत आयिल्ल्या त्या जेजूचेर घालया आनी सारया. जेजू बापाच्या पुता, सर्ग संसाराच्या दनियाच्या पुता, जेजू क्रिस्ता, कित्याक म्हजी भुरगीं अशें करतात? कित्याक म्हजी भुरगीं अविधेय जातात? कित्याक म्हजी भुरगीं मागणें करिनात? तुवें म्हाका दिल्लीं तुजीं भुरगीं सोरेस्परा देवा, त्या सोरेस्परा देवाक सांगया, देवा बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान सोंसल्ल्या कश्टां मारिफात म्हज्या पुताचीं पथकां बक्षी, ताचें दारूण काळीज बक्षी बदली, म्हज्या दुवेचें दारूण काळीज बदली, म्हज्या सुनेचें काळीज बदली, म्हज्या जांवयांचें काळीज बदली, आमच्या कुटुंबांत जाल्ल्या हर एकल्याक बदली. त्या बापा कडेन ह्या पुता मारिफात मागल्यार दिनांगी आमी मागनाव. आमी मागताव, पूण कितें आमी मागताव तें पातयेवन मागनाव. बरवोसो आमकां निराशी करिना. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत, बरवोसो निराशी करिना. आमकां बरवोसोच ना, आमकां बरवोसो ना. कित्याक म्हळ्यार आमकां ह्या उंड्या रुपार आसलेल्या जेजूक पाटयल्ल्या बापा विशयांत समजोणी ना. खंयी एक एक्सिडेंट जावन कोणी सरलो, एक सैनीक सरलो, कोणी एक भुरगो सरलो, निवसार आमकां सांगतात त्या आवय बापायक एकच पूत तो. आमी कितें म्हणटा? कशी सोंसतेली ती आवय बापाय, एकच भुरगो आहलो खंय तांकां, तो मेलो, एक्सिडेंट जालें. कितले आमच्या परिसरांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या फिरगतींत असली घटना घडल्या. आमी रडता, त्या मरणाक हजर जाता, त्या आवय बापायचें दूख हाको बाबो पळोवन आमी रडता. त्या मनशांची आमकां वळख ना जाल्यार त्या आवय बापायच्या दोळ्यांत देव उरलें दूख, त्या ताणी मारच्या हाक बोबेंत आसची दूख आमच्या काळजाक लागता. आमच्या काळजाक लागून आमी रडता, गळगळ्या रडता. आमी हें पळयलां मरणाक गेल्ल्या वेळार. तर काळजान तावन आमी निचेव करया, ह्या उंड्या रुपार आसच्या जेजूक हांवें आनी तुवें बचाव जायचे. म्हज्या आनी तुज्या आंगार एकते गाय जाय नजो, हांवें आनी तुवें नास जाय नजो म्हणून ताच्या पुताक म्हज्या जाग्यार, तुज्या जाग्यार दवरलो. अब्बा बाप, अब्रामाचो, इजाकाचो, जाकोबाचो देव, सोरेस्पर देव कितलो मोगाळ दयाळ जावन आसा. ताच्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताचो पाशांव सदां नियाळ्यार त्या बापाचो आमकां मोग आमच्या काळजांत फुटता. तो बाप कितलो वर्तो म्हणलें कळटा. हे म्हजें मोगाप, म्हजें चिंताप. म्हजो बाप कितलो बरो, ताणें म्हाका ताच्या पुताक दिलां. आमी भियोंक ना. काळोखांत जियेतल्या लोकांक उजवाड जावन तो आयलो. काळोखांत जियेतल्यांक उजवाड जावन येवन म्हणलो, हांवूच संवसाराचो उजवाड. बापातावन उजवाड काणून तो आयलो. त्या देवा बापाक अर्गां दिया. जेजूच्या नांवान, जिवंत जेजूच्या नांवान अर्गां दिवंक शिकया. कितलो वर्तो देव आमचे मोदें जियेता. देवाचो देव, रायांचो राय, आयज जाय अप्रवादी त्या देवा विशयांत
इतले आमकां सांगता, तोच गायी करता, तोच ते गायी बांदता. गायी कित्याक करता? हांवें ताचे तोंड पयस वचोंक नजो म्हणून, ताचे संगता रावचें म्हणून. तितलो बरो देव आमचो. ह्या उंड्या रुपार हजाराच्या आमच्या सोम्याक, आमच्या कुटुंबांत दिल्लो देव आमचे कडेन लागी सरता. म्हज्या पुताक हांवें तुज्या कुटुंबांत एक भाऊ जावन दिल्लो, तुजो सांगाती जावन दिल्लो, तुजो इश्ट म्हणून धाडिल्लो, तुका राखोवली म्हणून ताका धाडिल्लो. ताका तुवें कितलो मान दिलाय, ताचे विशयान तुवें कितलें चिंतलाय. देव म्हजे कडेन आनी तुजे कडेन लागी सरता. देखून न्हिदोन पडुल्ली आमी उठया, चतूर जावया. जेजूच्या बर्थडेक, जल्मा दिसाक कसली तयारी करया. त्या बापाक आमी कितें सांगया? जेजून आमकां तुजे विशयान सगळें सांगलां बाबा. तुजो मोग करूंक सांगलां. विश्वासी रावा, म्हजेर विश्वास दवरा, म्हाका पाठयल्ल्याचेर विश्वास दवरा म्हणा. तो विश्वास दवरूंक म्हाका शिकय म्हणून मागया. सगळो संवसार दुकान पडला, सगळो संवसार एका तरेच्या आकांतांत आसा. हो देवसाराक सोम्यान सुरेस्परा देवान सोडुल्लो काळो कितलो उडताय उड. तुका एक दीस बांदोंक आसतलें, सांकळींनी बांदोंक आसतलें, आनी तुका त्या उज्यांत लोटोवन घालूंक आसतलें. हे सुरेस्परा देवान उगडापण ग्रंथांत सांगलां. आनी ह्या कामाक हांवें आनी तुवें हात दिवंक आसात. आमचें मागणें दिसान दीस बोळ जावंक आसा. देवाचें उतार आमी वाचून ताचो नियाळ करूंक आसा. आमचें अंतरीक बदलावण आमी करूंक आसा. देवाचे उपादेश कायदे नियम आमी पाळोवंक आसात. ते पाळिनातल्यां खातीर आमी मागोवंक आसा. आत्मे बचाव करूंक आसात. त्या वेळार देवसाराक बांदूंक सुरेस्परा देवान तयार केल्ली सांकळ बळवंत जातली. घरांत कुटुंबाचो तेर्च आमी करूंक आसा. पवित्र बलिदानांत भाग घेतना संपूर्ण आमचे मेतेरपण आमी दिवंक आसा. देवा बापाक आमचे सर्वस्व दिवन आमी जिवंक आसा. खंयसर आमी आसल्यार, संवसाराच्या खंयच्या कोनशांत आमी आसल्यार, आमी क्रिस्ताचे साक्षीदार. क्रिस्त ह्या संवसारांत आयिल्लो, जेजू तूं ह्या संवसारांत आयिल्लोय देवसाराचें मस्तक चेंचोवंक. आनी तें मस्तक चेंचोवंक हांवें तुजे सांगता रावंक आसा. हांवें देवसाराक विरोध वचूंक आसा. देवसाराच्या पुस्तलावण्यांत हांवें पयस रावंक आसा. ही जावन दी तयार आय जेजूच्या जल्मा दिसाची. हो जेजू, आमचो जेजू, म्हाका आनी तुका संतोषाच्या दोळ्यांनी आशेन तो पळयता. त्या जेजूक आमी हर एक दीस म्हणूंक आसा, तुजी खुशी बगेवन खुशी करूंक हांव तयार आसा सुरेस्परा. आमी चिंतून उडास दवरूंक आसा सुरेस्परा देवाक आमची गरज आसा. देखून ताच्याच सुरूपायेच्या, ताचे बरी ताणें आमकां रचयल्ल्या देवाक आमी विश्वासी रावंक आसा. ताच्या सुरूपायेन ताणें आमकां रचलां. ताची सुरूपाय जावन आसा मोग. मोगा विरोध म्हजें तें कितेंय आसलें आसा तें उरचें नाका. मोगा विरोध, राग, हगे, जिद्द, फारीकपणाची चिंतना आमी सोडया. कोणा कडेन आमकां राग आसा, राजी जाया. देवाचे कायदे नियमा पाळतना मागा तुमकां मेळटलें, बोडया तुमकां उक्तें जातलें, सदां तुमी घेतल्यात म्हणलें जेजूचें उतार आमचें तें स्वार्थक जाता. सदां पयिल्लें देवाचें राज पुरोवल्यातलेंच तें की तुमकां फावो जातलें. देवाचें राज कित्याक ताटापून आसा म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता.
देवा बापान पटयल्ल्या ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक स्वीकार केल्ल्यान देवाचे राज आटापून आसा. तर दोन्ही हात आमचे जेजू मुखार सोडया. दाखया आमचे हात. तुम्ही हांव एक पत्की. उतरांक हांव पथकान पडटा. चिंतनांनी, शब्दांनी, करण्यांनी हांव पताक करता. सोम्या आशेतां संपूर्ण नितळ जावंक. सोम्या आशेतां बापान तुका म्हज्या कुटुंबान धाडिल्लो जागो आमी पवित्रपणी तुका दिवंक हांव आशेतां. सोम्या म्हज्या कुटुंबांत राव, म्हजो भाऊ जावन राव, म्हजो संगाती जावन राव, म्हजो आधार जा, आमच्या घरांतलो उजवाड जा. आमच्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद पडून दी. मुखले आमच्या पिळगेक तुजें बेसांव मेळून दी. मागया आमी जेजू कडेन, कित्याक जेजू ताच्या जल्मा दिसाक आमचे थंय अंतरीक बदलावण मात्र आशेता. देखून सुरेस्पर देव म्हणटा, उंचंतरळी म्हजो जागो, पूण हांव येवन रावतां मनशां मदें, मनशाच्या जिवितांत रावतां. देखून सांजू हांव बावतिस्ताच्या बापायन पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हळें, सदैव जावं सुरेस्पर इस्रायेलाचो देव, ताणें आपल्या परजेची भेट केली आनी तिका सुटका दिली. कितलें सोबीत एक पवित्र आत्म्यान बरोवन ताणें सुरेस्परा देवाचें आराधन करन एक किर्तन म्हळें ताणें. लुकाच्या वांजेलांत पयल्या वस्वरांत 68 वळींत ताणें बसयल्ल्या प्रमाणे, अब्रामाक, इजाकाक, जाकोबाक बसयल्ल्या प्रमाणे दाविदाच्या कुळयेंत सोडवणदाराक ह्या संवसाराक पटयलो. कितलें सोबीत एक किर्तन ताणें केलां, कितलें बरें. आनी ताणें आपल्या पुताक सांगलां, देवाची वाट, त्या देवान पटयल्ल्या क्रिस्ताची वाट तयार करूंक तुका वेचलां. आज तेंचं उतर आमी क्लेम करया. क्रिस्ताची वाट तयार करूंक म्हाका वेचलां. क्रिस्तान म्हजे सरशीन येवंक ताची वाट हांवें नितळ करूंक. हेरान थंय जेजून वेची वाट हांवें नितळ करूंक. देखून म्हाका वेचलां. देखून दोनी हात आमचे उदारे दवरून त्या जेजू कडेन मागया. मोकळा तुमी ह्या मागण्या गजाल जाल्ल्या सगळ्यां खातीर हांव मागतां. हर एकल्याच्या जिवितांत जावं दी तुजो जल्म दिवस एक नवीकरण. तुका आमी न्हेसोंक आसा, क्रिस्ताक आमी न्हेसता. क्रिस्ता हे फुडें क्रिसमसाक म्हजी मुस्तायकी तुजें बेसांव. तुकाच हांव न्हेसता, क्रिस्ताक हांव न्हेसता. असले एक चिंता पासून दी. क्रिस्ताक न्हेसचें म्हळ्यार क्रिस्ताक मानवचें एक बरें जिवीत जियोवचें. आमचें तें आसचें पुरा कोटेंपण ताका समर्पण करता. आमी समेस्ता आमची अस्कतकाय ताका समर्पण कर. जेजूक समर्पण दी आमचें सगळें जिवीत. आयक आमचें प्रार्थन येसू सोम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसू सोम्या. कितें दिवंक आशेताय जेजूक ताच्या जल्मा दिसाक? कितें दिवंक आशेताय? आतांत सुरू कर. ती एक ल्हानशें गिफ्ट तें बांदूंक सुरू कर. तें बांदिल्लें सोडयनाका. आनी जेजूक सद्दां दीस बुडटना तें गिफ्ट आमी दिया. कंटिन्यू करा. सगळे आमी दिमलेर पडया. या आमी समर्पण दिवया. ह्या म्हयन्याचो 11सो दीस यो. नोव्हेंबर म्हयन्यांत आमचे बेसांवां घाला सोम्या. आज जेसीबायन सांगले परी आमी ह्या आद्वेंताची तयाराय, क्रिस्त येण्याची तयाराय कशें करता? भायल्या सोबायेन गी भितरल्या सोबायेन. आमी ती तयाराय केदळा सुरू करता? खंयच्या दिसा सुरू करता? अद्वेंत येवन दी ताच्या उपरांत हांव सुरू करता म्हणटा गी.
हांवें आज ती सुरवात करूंक आसा. एक घडीभर शांत रावया. शांत रावून एक घडीभर आमी चिंतया आमचे थंय कितें जेजूक जाय. कसले व्यक्तित्व बदलले जेजूक जाय. हांव मस्त रागिस्त गे, हांव मस्त आर्ग्यू करता गे, हेरांच्यो खबऱ्यो करता गे. कुटुंबांत हांवें सांगिल्लेच सोमा म्हज्या मुखार कोणेय उलोवंक नजो म्हणटा गे. जज करता गे. जावंक पुरो हांव एक मागण्याचो व्यक्ती, कॅरिझमॅटीक, मागणे चलयता, कॉयरांत सेवा दिता, इगर्जेच्या विंगड सेवेंत म्हजो हात दिता. तरी ह्यो म्हजो सेवेचो हात नितळ आसा गे. हांवें इतली सगळी सेवा करून सोम्या काकूळ दाखय म्हणून म्हज्या लागीं बोगसाणें मागतल्या एका व्यक्तीक हांवें बोगसूं ना गे. या उदार मोन दाखोवंक हांव फाटीं सरलां गे बोगसूंक. या क्रिसमसाक जेजूक आमी दिवचे वर्तें गिफ्ट हें जावन आसा आमचे भितरलें परिवर्तन, आमचे भितरली थाराय, आमचे भितरली सुरगाराय, आमच्या काळजा भितर कलर लायटिंग जावंक जाय. ते पळोवन सोम्याक संतोष जावंक जाय. आज ती भास ह्या सक्रामेंतांत असल्या जेजूक आमी दिवया. जेजू भायन सोबीत तरान ह्या आमच्या सोम्याची आशा कितें आसा ती विवरून सांगले. कोण तो? आमच्या खातीर न्ही तो आयिल्लो, आमच्या खातीर न्ही ताका बापान धाडिल्लें. वय तो दोनी हात आपले उसोवन दवरून आमकां राखून आसा. आमी आमचे दोनी हात वयर उबारून ही घडीभर त्या सोम्याक आमचे जिणे समर्पण दिवन घडीभर घट्ट तळान स्तुती करया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.
Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. देवाचे उतर म्हणता रोमन्स 3:23 रोमन्स 3:23 कित्याक सगळी पाताळां धरले आणि देवाच्या महिमेत वांटेली जावचे भाग उगडायले तसले सगळी म्हळ्यार सगळी आयले आम्ही सगळी आयले तातूंत आम्ही हर एकली आसकत हांव पातक्यांतलो एक पातकी आज ह्या सक्रामेता मुखार त्या सुम्याच्या काकुळतीन मात्र आसा हर एकली आम्ही आसकत दोनी हात वयर उपारया लूक 17:13 10 पटी आम्ही क्लेम करण आम्ही त्या सोम्या लागी काकुळत मागया मागीर त्या सोम्या लागचे बेसाव आम्ही मागया लूक 17:13 जेजू मेस्त्री आमची काकुळ कर जेजू मेस्त्री आमची काकुळ कर म्हणजे हे मागणे 10 पटी सांगाता म्हणून ओढले तळा म्हणया जेजू मेस्त्री आमची काकुळ कर 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 समर्पण दिव्या विशेष या लयनेर कितलीशे जाणां विंगड गरजो काडून येयल्यात कितले जाणां पेडे आसतात कितले जाणां कामाचे समस्या आसात कितले जाणां प्रमोशना पासत मागून आसात इन्क्रिमेंटा पासत मागून आसात कुटुंबाल समाधाना पासत मागून आसात भुरग्यां पासत मागून आसात कितली जाणां आज जाग्याचे समस्या आसात आज विशेष सुम्याचे समर्पण दिव्या कितली जाणां या लयनेर जावंक पुरो मस्त मागण्याची गरज आसा या लयनेर एकलो भाव गोकाक जावन सदाशिव म्हणलो भाव जावंक पुरो ताका कोंक येना जाल्यार तो हर एका दिसा ह्या लायनीर जॉयन जाता युट्यूबाचेर आणि हर एका दिसा ताचें पिटिशन घालता ताचें ऍक्सिडेंट जाल्ले खंय मागीर तो कोमान गेल्लो खंय आज सोम्याक ताका वांस येयला तो सोम्याक महिमा दिता पूण ताका आजुनी उलोवंक जायना चलोवंक जायना त्या भावाक सोम्याच्या समर्पण दिवया एक यंग भुरगो बंद येत आसा सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया ताची आवय पळय रडून आसा एक बहीण सुमार 20 वर्सां जावन तिचो घाय सारको गुणूच जायना त्या धाळ्या पडलेला जीव आसा आणि त्या गायांतल्यान घाण येता मागया त्या भयणी पासून आज कितली आवय बापूय आपल्या भुरग्या पासून मागून आसात एक भाव मागून आसा ताच्या पुताचे स्टमक अपसेट सुमार 2 वर्सां जाली कुवेटांत आसलो आता गावाक गेला स्टमक अपसेट केदला पळय स्टमक अपसेट सोम्याच्या समर्पण दिवया तरी आवय मागून आसात ताचे भुरग्यांनी तांच्या लागीं बरें उलय जाय एक आवय एक बापय म्हणल्यार एक रेस्पेक्ट दिजे म्हणून कितले आवय मागून आसात आमची भुरगीं इगर्जे कोसना इगर्जेतान पयस मिसातान पयस गेल्यार गेली ना जाल्यार ना
गेल्यार फॅशना खातीर मात्र वेतात. भाग्या कितल्या बापाय मागून आसा तांच्या भुरग्यांक सैरीक मेळच्या पासून सगळें समर्पण दिवया. परत एक फावटी दोनी हात वयर उबार येंसू उतर. लूक 17:13 10 फावटी घट्ट तळ्यान आमी क्लेम करया. लूक 17:13 जेजू मेस्त्री आमची आमची काकूळकर. काकूळकर. जेजू मेस्त्री जेजू आमची मेस्त्री काकूळकर. आमची काकूळकर. जेजू मेस्त्री जेजू मेस्त्री आमची काकूळकर. जेजू मेस्त्री जेजू आमची मेस्त्री आमची काकूळकर. जेजू मेस्त्री जेजू मेस्त्री आमची आमची काकूळकर. काकूळकर. जेजू जेजू मेस्त्री मेस्त्री आमची काकूळकर. जेजू मेस्त्री आमची आमची काकूळकर. जेजू मेस्त्री जेजू मेस्त्री आमची आमची काकूळकर. काकूळकर. जेजू मेस्त्री जेजू मेस्त्री आमची आमची काकूळकर. जेजू जेजू मेस्त्री मेस्त्री आमची आमची काकूळकर. जेजू मेस्त्री आमची काकूळकर. अर्गा तुका जेजू. तू काकूळदा. तू बहु दयाळ. सस्ती मोगान भरलो तू जावन आसाय. समी आमची काकूळ तू कंडे साम करताय. तुझ्या लागी आयिल्ल्या खंयच्याय अस्कत पत्क्याक तुवें पयस लोटले नाय जेजू. ह्या सक्रामेंतांत आसल्या जेजूचे मुखार आमची तकली आमी बागोवया. दोनी हात जोडून आज मागया. जेजू तुका अर्गा ह्या आयच्या सक्रामेंतांच्या आराधना वेळार तुवें मुजे थंय आसले उणेपण म्हाका दाखोवन दिलाय. मुजे थंय कसले व्यक्तित्व हांवें बदली जाय हें तुवें म्हाका दाखोवन दिलाय. जेजू ह्या क्रिसमसाक ही बदलावण हांवें तुका एक गिफ्ट जावन दिवंक म्हाका तूं करपा लाग पळय. जेजू ह्यो सगळो म्हयनो तूं आमचे संगत आसलो. ह्या सगळो म्हयनो वर्त्यांतली वर्ती बेसामां अनुभव करूंक तुवें म्हाका दिलाय, करपा दिलाय. मुखल्या म्हयन्याक हांव पांय धरूंक वेता सोम्या. सोम्या तुजे आशिर्वाद आमचे सदांच दवर आनी सदांच जोशुआ 1:9 सांगल्या प्रमाणे तूं म्हजे संगत आसल सोम्या. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. जसीबाई विशेषरान देव बरें करूं. तुमचे मिसांव पासत आमी विशेषरान मागता. मस्त बिझी आसाय तूं ह्या दिसांनी कळीत आसा. जाल्यार थोडो वेळ ह्या तुमच्या संमतीक तुमी दिला आनी बरें कर ह्या सक्रामेंताच्या आराधनान आमकां लीड केल्ल्या तुमकां देव बरें करूं. Thank you, Pa. God bless you. God bless you. You're always welcome. Wait, so Kristarayaso group. Praise the Lord. आणि तशेंच टेक्निकल इश्यू जाल्ल्यान आमकां लेट जाला आज. सॉरी फॉर दॅट. नेक्स्ट टाइम आमी टायमार करूंक ट्राय करता. इल्लेशे टेक्निकल इश्यूज जाल्ले कशें सॉर्ट आउट जाले. आनी तशेंच कोणाकी टेस्टामनी दिवंक आसा आनी कोणाकी पेटिशन धाडूंक आसा जाल्यार 9900332411 ह्या नंबराक तुमची टेस्टमनी तशेंच पेटिशनां तुमी धाडून दिया. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, Pa. Thank you. फाल्यां सकाळींच्या मागण्या उपरांत Thanks, Pa. Yeah, God bless you. फाल्यां सकाळींच्या मागण्या उपरांत ब्रदर फ्रांसिस लोबोसो टॉक आसतलो युट्यूबाचेर कन्फेशना विशयांत. फाल्यांचे ताचो टॉक आसतलो रिपेंटन्साचेर कन्फेशनाच्या विशयांत भारी बरें विवर ब्रदर
फ्रान्सिस लोबोन विवरसिला फाल्यांच्या दिसा युट्यूबाचेर आसतले तुम्ही सगळे ऐका हेरांक तुम्ही धडा कित्याक आमी सवाल आमी हर एकले आमी कन्फेशन जाता पूण आमी थोडे पॉइंट्स चुकता आमी बरे सुटावे कन्फेशन जायचे म्हणटा पूण आमी करेक्ट कन्फेशन कितें कशें आमकां कळीत ना फाल्यांच्या दिसा ब्रदर फ्रान्सिस लोबोचो टॉक सुकनासतना ऐकया बरेंकन ब्रदर फ्रान्सिस लोबोन तांचो विवरसिला देखून तुम्ही ऐका आणि हेरांक तुम्ही धडा प्रेज द लॉर्ड देव तुमकां हर एकल्या आयचो दीस आशिर्वादांनी बेसावांनी आनी कृपेन बरो दी गॉड ब्लेस यू Thank you, brother. Same to you. प्रेज द लॉर्ड थँक्यू ब्रदर. प्रेज द लॉर्ड तू असताना बँक आल्या कुठे घरी हा खाली ते केलं